म्हज्या मोगाच्या न्हू एक पावटी एक धर्म भयणीक एका सिस्टराक मेळो म्हणून हांव गेलो. सुमार 50 वर्सां जाती तिका, पूण कॅन्सराचे पिडेन ती कश्ट जाताली. तिच्या तोंडार एक अपुरबायचो हांसो आसलो. तिचे दीस ती मेस्ताली. थोड्याच म्हयन्यांनी ती मरची आसली आनी त्या वेळार सयत तिच्या तोंडार एक आंबरूक हांसो. म्हाका चड वळखीची देखून तिचे लागीं हांवें सांगलें, तुका पळयतना बिरमो दिसता. येदोळूच तुवें कितलें बरेंपण ह्या संवसारार केल्लें आसा आनी कितलें बरेंपण तूं करती आसली, पूण देवाची खुशी तशी न्हय अशें म्हणून सांगल्या वेळार ती हांसली. फक्त म्हजी कित्याक बिरमोत पावतात म्हणा लागली. म्हाका कांयच बेजार आयना. जें कितें हांवें येदोळ केल्लें तें आनीकय म्हाका करूंक साध्य आसा. सर्गाक वचून तें काम हांव मुखार सितेलीं. म्हाका ही पिडा आयल्या म्हणून कांयच बेजार आयना. ती म्हज्या आवयक, बापायक, या म्हज्या भयणीक, या हेरां कोणायक आयिल्ली तर खंडीत जावन ती सोंसूंक तांकां कश्ट जाते. ताचो भावार्थ तितलो घट ना असले कश्ट फूड करूंक. पूण म्हाका देवान हे पिडे सांगाता भावार्थ दिला. एका तरेचो बरवसो दिला. म्हजे बूज घट आसात ताचो कुरीस हांव व्होंवंक शकता. कितले कश्ट येवं दी ती सोम्याच्या कुशेक हांव शरण जाता अशें म्हणून ती म्हणा लागली. भोवनो आनी भयणीनो, हो जावन आसा जे आमचो भावार्थ. पिडाशिडाक संकश्ट विज्ञानवारां हर एका क्रिस्तांवाक बांदून दवरली बुती. आमच्या जिणेचो अविभाज्य अंग. आनी थोडे फावटी सोमी आमकां जाय म्हणून तो दिता आसतना आमी जायते फावटी कितें करता, आमचो भावार्थ तस्कत जाता. भावार्थ सांडटा, देवाक पुरपुरता, पयस वेता, देवाक शिरापता. थोडे फावटी आमची मोगाची मनशां सरलीं देखून आमी त्या उपरांत मिसाक येवचें, खुमसार जावचें, या हेर सक्रामेंत घेवचें आमी बंद करता. सोम्यातय आमचो भावार्थ उणो उणो जाता. हाची वाचपां आमकां ह्या पिडे शिडे वेळार आमी कितें करीचें अशें म्हणून उलो दितात, ह्या आमकां शिकोवन दितात. 3 तरांचे कश्ट आसात खंय. ह्या 3 तरांची मरणां म्हूण आमी म्हणयत. ह्या कश्टान जावन आमकां येवची मरणां. पयल्यान पयलें आडावंक जायनासले कश्ट. हाचे सुवार्थेन तुमी पळयलें, तो जल्मातावन कुरडो. ताका कितें करूंक जाता गी, कांय करूंक जायना. तो जल्मातावन कुरडो. थोड्या दिसां आदीं त्या शिरूर म्हणल्या त्या गांवांत व्हडलो गुडो कोसळ्ळो आनी जायते जण मरण पावल्यात. आजून तो गुडो ताणें कोणूंक तांकां जावंक ना. ताणें कितें चूक केल्या गी ना. तें घडलें घडीत आनी तें मेलें. चुकोवंक जायना तसलें मरण. आनी थोडे कश्ट आसात ते आमकां सुकोव येत, ते आमकां आडाव येत, पूण आमी खुशे मनान ते स्विकार करता. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुमकां कळीत आसा. तो सैनीक तो त्या जैलांत आसता आसतना आनी एका ताच्या सांगात्या खातीर आपणाचो जीव पेटयता. ताका तसो जिवांचो येतो आसलो, ताका वगेच राव येते आसलें. त्या आनी एका जैलांत आसलेल्या कैद्या विशान ताणें चिंतचें म्हूण नासलें, पूण तो चिंता आनी ताचे पासत आपणाचो जीव दिता. जायते फावटी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत जायते सॅक्रिफायस करतात. थोडी भुरगीं आपणाच्या आवय बापूय पासत ती पिडेस्त आसतना जायते सॅक्रिफायस करतात. अशें कश्ट जातात. हे कश्ट ताणें खुशे मनान घेतिल्ले, ते स्विकार केल्ले. आनी त्या उपरांत खऱ्या मस्तेन आमी भोगचे कश्ट आसात. खऱ्या मस्तेन आमी भोगचे मरण म्हूण आमी म्हणयत. आमचे हस्तकी आमच्या जिणेची, आमच्या भलायकेची शुश्रूषा करनासतना, सत्राय करनासतना
येदोळूच आमी रितीर आयकलें ड्रग्स घेवन गी या हेर मादक द्रव्यां घेवन गी आमी कितें करता आमची भलायकी होगडायता आमचे आसता की आमी मरता देवान दिल्लो तो ह्या देवान दिल्लें स्वतंत्र आमी पावोवते परी उपयोग करनासतना खरे मस्तीन आमी मरता अशें विविध तरांनी आमकां कश्ट येतात ह्या सर कश्टा वेळार एक घडीत आमकां कळीत जाता की देव आमचे सांगात आसा देव पयस ना तो पयस रावन आमची सोबाय पळयना तो केदाळे आमचें बरेंपण आशेता पुस्तकांत आमकां कळीत आसा 3 तरांची मरणां थंयसर आमी पळयता आत्तां मेल्ली जायराची धूव जी थंय वेता आनी ती मरोंक ना जीवच आसा अशें म्हणून म्हणटा आनी तिका पाटी जीव दिता या तिका जिवंत करता आनी त्या उपरांत आमी पळयता नाईम शहरांत थंय एक विधव आसली ते विधवीक एकलो पूत आसलो तो येदोळचो मेल्लो आनी तो सिमेस्त्रेच्या वाटेर आसलो रे ताका सिमेस्त्रेक पुरूंक व्हरताले म्हळ्यार मरोन थोडो थेंब जाल्लो आनी जेजू थंयसर पावता जेजू बिरमोत पावता आनी त्या मनशाक परत जीव दिता आनी निमाणें पळयता आमी आनी एक घडीत जेजून मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें लाजराच्या फोंडा कडेन जेजू येता लाजराक जिवंत करता पूण लाजरस त्या फोंडांत कितले दीस आसलो येदोळूच 4 दीस आसलो येदोळूच तो कुसोवन गेल्लो पळय 3 हंतांनी मरण पावली मनशां थोड्याच वेळा आदीं मेल्ली मरोन थोडो वेळ जाल्ली आनी मरोन कुसोवन गेल्लो एक व्यक्ती म्हळ्यार 3 तरांनी पिडा येवन या मरण येवन एका रितीन आमी म्हणयत देवता पयस गेल्ली ती मनशां ह्या 3 तरांच्या मनशां सरशीन जेजू येता आनी तांकां जिवंत उडयता म्हळ्यार आमी मरनाय आमी जिवंत आसा जें म्हणून एक प्रतीक या उदाहरण एक कुरू म्हूण आमी म्हणयत हे ते एक जण मागीर मेले आमी सक्कड मोराचे पूण जेजूचें तें विशाल मिसांव कितें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक ताचे सांगाता ताणें जिवन दवरचें आनी त्या देखून तो आयिल्लो जीव दिवंक म्हणून आयला भरपूर तरान तो दिवंक म्हणून आयला अशें म्हणून तो म्हणालो आनी ताच्या जिणेच्या वेळार जायत्या जाणांक ताणें बरें केलें कुडीची भलायकी ताणें तांकां दिली आनी हे एक प्रतीक मात्र एक कुरू म्हूण आमी म्हणयत एक उदाहरण म्हळ्यार जेजू सासणीक जिवीत दिवंक शकता पिडेस्तांक ताणें बरें केलें सक्कट पिडेस्तांक ताणें बरें करूंक जावना ताका थोड्यांक बरें केलें कित्याक हांचे द्वारे देवाची महिमा प्रगट जावं दी तेन्साईच्या वांजलांत आमी पळयता तो कुरडो कित्याक जाल्लो ताच्या पथकाक लागून गी ताच्या पुर्वजांच्या पथकाक लागून गी तो कुरडो जाल्लो जेजू म्हणटाना देवाची पदवी ताचे थंय व्यक्त जावच्या खातीर तो कुरडो जाला देवाची महिमा ताचे थंय परजळोवंक तो कुरडो जाला त्यात ताका कुरडो केला आमच्या पिडे शिडेनी देवाची महिमा व्यक्त जाता देव जाय म्हणून कोणाय की आमी कश्टाचे अशें म्हणून सांगून आमकां पिडा शिडे धाडिना आमच्या पिडे शिडे वेळार तो संतोश पावना तो जीव दिवचो देव तोय रडटा आसूंक पुरो आमचे सांगाता पूण तो थोडे फावटी आमची मागणी आयकता ते आयच्या सुरविल्या ह्या पयल्या पत्रांत पयल्या वाचपांत आमी आयकलें हेजेकिया आसलो तो देवा हुजीर भोव अपुरबायेचें जिवीत जियेतालो नितीवंत मनीस ताकाय पिडा आयली आनी मरणाचे तणीर तो आसलो ताणें देवा लागीं मागलें तो गळगळ्या रडलो आनी देवा लागीं ताणें मागलें देवान ताच्यो मागणें आयकलें आनी ताका आनीक चड आवक दिलें ताचें मागणें आयकून तो निजायकी भागी कित्याक म्हळ्यार ताका आनीक चड आवक देवान दिलें पूण जायते फावटी आमकां देव तसलें आवक दिना जावंक पुरो हे पिडे शिडे द्वारे आमी मराजे म्हणून तो आशेता जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार त्या मरणा द्वारे देवाची पदवी ह्या देवाची महिमा प्रगट जाता ताची एक विशेष योजना आसा तें आमकां कळीत ना पळय एक कादंबरी तुमी वाचता त्या कादंबरींतली एक पान तुमकां मेळ्ळें त्या पानांत मरण हिंसा रक्तपात हें सगळें तुमी वाचता तें वाचतना तुमकां कसली काणी गाय अशें म्हणून तुमकां भोगता पूण तुमकां त्या पानाच्या पयलें कितें घडलां त्या पानांत उपरांत कितें घडटा तें कळीत आसा की ना तुमकां ती सगळी कादंबरी मेळोना तें एक पान मात्र मेळ्ळां
तशें आमचें जिवीत भोंवून उबी न्हू. हें एक पान मात्र आमकां कळीत ना देवाचें तें विशाल योजन जें कितें ताणें वर्सांतावन प्लॅन केल्लें ह्या योजन केल्लें तें योजन आमकां कळीत ना. आनी मुखार म्हज्या मरणा उपरांत कितें जातलें तें आमकां कळीत ना, देवाक कळीत आसा. ताचें विशाल योजन, विशाल कादंबरी म्हूण आमी म्हणयेत. आमकां दिसचें इल्लेशें. तुमी सिरियल पळयतात, सिरियलांत तुमी पयलें ह्या उपरांतलें पळोवंक ना जाल्यार त्या एका दिसा मात तुमी तें सिरियल पळयलां जाल्यार त्या दिसा तुमकां थंयसर पिडा, मरण, रक्तपात हें सकट हिंसा दिसोंक पुरो. तें एक घडीत तुमी पळयोवन हें जिवीत कित्याक अशें अशें म्हणून तुमी सवाल करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ताच्या पयलें या ताच्या उपरांतलें आमकां कळीत ना. देखून देवाक कळीत आसा. देखून देव आमकां कस पिडा शेळो धाडटा आसतना ताचें एक विशाल योजन आसा. तें ताका मात कळीत आसा. तें समजूंक आमी प्रयत्न करीचे. आयच्या दिसा त्या कुर्ड्याक जेजू दीस दिता आसतना कितें म्हणूंक लागलो? वोस आनी सिलोआम म्हणल्यार त्या तळ्यांत तूं तुका सुदू. आतां सिलोआम तें तळें म्हळ्यार कितें? सिलोआम म्हळ्यार कितें म्हणून पवित्र पुस्तकच आमकां सांगता. जुआंव म्हणटा म्हळ्यार धाडलोलो. सिलोआम म्हळ्यार धाडलोलो. आतां धाडलोलो कोण? तो धाडलोलो कोणूच न्हय, जेजू. जेजूच जुआंवच्या वांजलान जायते फावटी म्हणटा हांव धाडलोलो, हांव तो धाडलोलो, म्हाका बापान धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. धाडलोलो दुसरो कोणूच न्हय, जेजू. तस्सू तें तळें. ताचे थंय आमी बुडोवन वयर येवचें. म्हळ्यार आमच्या बावतिस्मांत कशें जेजूच्या मरणांत आनी ताच्या जिवंतपणांत आमकां उठयलां, ह्या आमकां त्या उदकांत बुडोवन उठयलां, आमकां नितळ केलां, तशेंच आमी हर एक दीस ताच्या ह्या मरणांत आनी ताच्या जिवंतपणांत आमी वांटिले जायचे. म्हळ्यार आमकांच आमी धुयचे हर एक फावटी त्या तळ्यांत धाडलेल्या. म्हळ्यार जेजू म्हणल्या त्या तळ्यांत आमी आमकांच केदार चड आनी चड धुता, आमी नितळ जाता. म्हळ्यार जो कोण आमी त्या अपुर्बाच्या कंतारान म्हणटा, जर क्रिस्त थंय आमी मेल्या जाल्यार ताचे सोबे आमी पुनर्जीवन जातले. न्ही, जर क्रिस्त थंय आमी मेल्या तर ताचे सोबे आमी पुनर्जीवन जातले. म्हळ्यार हर एक दीस जेजूच्या ह्या कश्टां संकश्टांनी आमी वांटेली जावंक आसा. आमकांच आमी खाली करूंक आसा. त्या तळ्यांत आमी आमकांच धुवंक आसा. जेजू सोबे केदार आमी मरता, जावं पिडेद्वारी, जावं आमच्या स्वार्थाक, जावं आमच्या नाबोगसाण्याक, जावं आमच्याच हेर संगतीक आमी मरता, त्या वेळार आमी जेजू सोबे जिवन जाता. आमच्या कश्ट संकश्टांचो आमकां अर्थ समजता. तर ह्या येवकरिस्तांत आमी भाग घेता आसतना येवकरिस्त म्हळ्यार कितें भोंवून उबिडून जेजूच्या कश्टां, मरणां आनी पुनर्जीवन आमी वांटेले जावचें. जें कितें त्या दीस कालवारीर घडलें तें आमी परत उगडास काडटा. आनी कितले फावटी आमी आमकांच त्या जेजूच्या कश्टांत वांटेले जाता, आमचेच कश्ट ताका भेटयता, ते पुनर्रुपीत करता. या तो आमकां बदलून दिता. ते कश्ट संकश्ट आमी ताचे पासून भेटयले ते बदलून आमकां बेसांव कशें करता. आनी तो शिराप जायना, खंडीत जावन सगळ्या पवित्र सभेच्या आदावाक आमी भेटयलेलें तें बलिदान जाता. देखून आमी मीस भेटयता आसतना आमी कितें करया? आमचे कश्ट सोम्याक भेटोवया. कसलेय ते कश्ट जावं दीत, आध्यात्मीक, मानसीक या दैहीक, हे सकट कश्ट सोमी समजता, आमची पिडाशिडां समजता, तो आमकां बदलून नवें जिवीत दिता. देखून त्या तळ्यांत आमी या, त्या तळ्यांत आमकांच आमी धुवया आनी आमकां नवी दिश्ट मेळटली, नवो उजवाड मेळटलो, आमच्या कश्टांक अर्थ मेळटलो. तीच कृपा मोरी माय आमकां ह्या नव्यानाक आयिल्ल्या सोमेस्तांक फावो करून दी म्हणून आमी प्रत्येक जण मागया. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माई आणि राणी म्हणून वखाणता. आपणाक चरणदासी म्हणून लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शेरोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पतीन
आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरज्यो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमची सर्व तेसांवां आमच्यो गरज्यो आमच्या सर्गींच्या आवय मुखार आतां आमी करया. प्रार्थुया. उडास कर येबो दयाळी अंकवारी मरये, तुज्या आश्रयाक धांवल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्ती सोदुल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन दैरखाण घेवन तुजे कडेन येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सर्वेस्प तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल माये आमा पासत विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वर पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें वायट विघ्नांतलें तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. अंकवारी भितरी सौभागिणी, कार्मेलितांची तुगे राणी, मागता तुझ्या चरणा लागोनी. तुझे कुडीचे निर्मळकाये पासोनी, कर आमच्यो कुडी मुणोनी. निस्कळवंती गे सोमिणी, तुझ्या आत्म्याच्या शांतीपणा पासोनी. दी आमच्या आत्म्यात शांतीपण गे सोमिणी. तुझे सुफळे जिणे पासोनी, कर आमची जिणी मुणोनी. कुर्पे वोंती गे सोमिणी, तुझ्या मायपणाचे वडवे पासोनी. दी आदार तुझो कोरोनी, सोलूच्या कमी समर्थ सांभाळूनी. तुझ्या समृद्ध मोरणा पासोनी, आमच्या मोरणाचे काळी पावतू आमकां गे सोमिणी. तुझ्या कीर्तिवंता सुमसावा पासोनी, निवार तूं आमकां सरते वेळारी.
फुरगतरींतली गे सोमिणी तुका सरकार कुरवार केलेल्या पासोनी लाभशीकर आमकां सोमिणी अंतिमुक्त खंडेचिणी मागता मागणे सर्वेस्परा सोम्या तुझे लागी वाडे म्हूण बेसी गस मातेसो कर म्हूण एकवोट क्रिस्तावांचो विस्तार म्हूण खरो बावार सोमेस्तां थंय कर म्हूण सावकासाय राया पाहतश्या थंय वाडे आनी सडे म्हूण निर्मवदात कारण सायबिणीची Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. Like our videos to show your support. Share them with friends and family to spread the word.